स्मार्ट सिटी म्हणजेच एकंदरीत सुंदर, सोबीत, सुनियोजित रीतीन देशाच्या दर एका शारांची उदरगत। होच हेतू घेऊन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांनी 15 जून 2015 ह्या दिसा स्मार्ट सिटीचो प्रकल्प सुरू केलो। ह्या प्रकल्पात भारताची खंयची शारा स्मार्ट जावची ती शारा काय निकषांचेर वेचून काडली। पहिल्या पावंड्या उपरांत जाल्ल्या खाशेल्या फास्ट ट्रॅक बसकेन गोंयची राजधानी पणजे शाराचे नाव वेचून काडले। त्या उपरांत 14 ऑक्टोबर 2015 ह्या दिसा पणजेत स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पाक सुरुवात जाली आणि 17 ऑगस्ट 2016 ह्या दिसा IPSCDL म्हणजेच इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंटाची अधिसुचोवणी दिली। 2016 ते 2024 जवळ या स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पाक 8 वर्सां पुराय जाल्यात। गोंयची राजधानी स्मार्ट सिटीच्या दिकेन वळटाना पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरात हांणी उरिल्ली स्मार्ट सिटीची कामां 31 मे मेरेन पुराय जातली अशें आश्वासन दिलां। निश्चितूच स्मार्ट सिटीचो प्रकल्प पूर्ण जाल्या उपरांत आमकां सुंदर सुनियोजित पणजी पळोवंक मेळटली। हातून मात लेगीत दुबाव ना, पूण ताच्या बरोबर मुखेलपणान प्रस्न उप्रासता तो असो। पयलो प्रश्न, योग्य रितीन नियोजन करून कामाक सुरवात केल्या जाल्यार ताचो त्रास समाजाक उणो जावचो नासलो काय? दुसरो प्रश्न, 8 वर्सां अपूर्ण उरिल्ले काम 31 मे मेरेन खरेंच पूर्ण जातले काय? आणि तिसरो, हाचेर सरकारान बारीकसाणेन नदर घालप चड गरजेचे आशिल्ले आनी आसा अशें सद्याची स्थिती पळयल्यार जाणवता। पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरात हांणी इफ यू वॉन्ट टू सी द रेनबो यू हॅव टू बेअर विथ लिटल बीट ऑफ रेन ह्या म्हणीचो मिडिया कडेन उलयतना वापर केल्लो। म्हणजे जर तुमकां इंद्रधनुश पळोवपाक जाय जाल्यार थोडो पावस सोंसचो पडटलो, पूण ते एक विसरले की पावसा बरोबर सुर्याची किरणां लेगीत तितलीच म्हत्वाची आसता। पूण ही सूर्य किरणां रस्त्या वयल्या धुल्ल्यान लिपल्या काय कितें हाची खरी जाणीव 31 मे मेरेन पणजेकारांक दिसून येतली। ह्या सगळ्या मजगती आमी स्मार्ट सिटीच्या कामाचेर नदर मारली, तातूंतले कांय दृश्य आमी तुमच्या मुखार दवरतात।